जिंदालाच्या JSWन 2014-15, 2015-16 आणि 2016-17च्या नोव्हेंबर मेरेन मान्यताये परस स्पष्ट केल्ल्या मर्यादे परस चड कोळसो हाताळ्ळा। मर्यादे परस चड कोळसो हाताळिल्ल्यान आनीक शिपमेंट ऑर्डर करचे न्ही म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आदेश दिला। JSWन एप्रिल 2017 ते नोव्हेंबर 2017 मेरेन 5 मिलियन टन कोळसो हाताळ्ळा। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटीसीक जाप दिवंक आनीक वेळ मागपाक JSW हायकोर्टान पावला। ताका लागून मंडळान निर्णय 30 डिसेंबर मेरेन स्थगीत दवरला। JSWक कारणां दाखय नोटीस जाप दिवंक 2 सप्तक दिल्यात। MPTन दिल्ल्या जापेची दखल गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घेतल्या। MPTन मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळशाच्या हाताळणेचो 3 म्हयन्यां भितर अभ्यास करचो म्हूण आदेश दिला। मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळशाची हाताळणी केल्यार सुमार 500 मिटरचेर आशिल्ल्या वास्को शाराचेर प्रदूषणाचो परिणाम जातलो काय ना हाचो NERRI वा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स वा IIT बॉम्बे कडच्यान अभ्यास करचो आनी तांचे सल्ले लागू करचे म्हूण बोर्डान आदेश दिला। इतले मजगतीं कोळशाच्या हाताळणीचेर MPTन कारणां दाखय नोटीसीक जाप दिल्या। मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळशाच्या हँडलिंगान वास्को शाराच्या प्रदूषणाचो दावो MPTन न्हयकारलो। MPTन कन्सेंटा खातीर ऑगस्टांत अर्ज केल्लो। मोठे वारे मारता तेन्ना कोळशाची हाताळणी बंद दवरताले। 2011-12 7.8 मिलियन टन मीन हाताळ्ळे, मात तेन्ना प्रदूषणाची कंप्लेन येवंक ना। सद्याक फक्त 1.5 मिलियन टन कार्गो हाताळ्ळा। 2016च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरांत मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळसो हाताळप बंद आशिल्ले। फेब्रुवारी आनी मार्च 2016त MPTन कोळसो हाताळूकच ना। मुरिंग डॉल्फिन स्ट्रक्चर दर्यादेगेवेल्यान 500 मिटरांचेर आसा। ताका लागून जमनीवेलो प्रेशर कमी जाता। थंय मल्टिपल हाताळणी आनी येरादारी जायना। मुरिंग डॉल्फिनाचो वापर फक्त गोंयच्यो इंडस्ट्री करतात आनी गोंयच्या GDPत ताचें मोठें योगदान मेळटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।